40 हेक्टरांचो सांखळे हरवळे ब्लॉक पावणेर 53.15% मेरेन निर्णय लांबणेर 46 हेक्टरांचो थिवी पिर्ण पावलो 100.12% फाल्यां सगळ्यात मोठ्या सुर्ला सोनशीची पावणी. गोंयचे तापमान वाडटा सरकाराची मोख झिरो कार्बन एमिशन पर्यावरण मंत्री काब्रालान केलो 2023 ते 2033 मेरेनचो क्लायमेट चेंजाचो प्लान लोकां खातीर उक्तो. सांकवाळे अपघातात 6 वर्सांचो भुरगो गेलो हायवेर क्रॉस करतना स्पीडीर आशिल्ले गाडये पोंदा वाचोवपाच्या गाडयेकाराचो यत्न फेल 6 वर्सांचो भुरगो सांकवाळ हायवेर कसो पावलो मोठो प्रश्न. वालंकिणी सावन गोंयांत परत येतना गोंयकार फामिलीक धारवाड गोवा रस्त्यार कुंबारडा एक्सिडेंट टेम्पो ट्रॅव्हलर मोकलो झाडार 10 जाणां एकलो गंभीर 7 किरकोळ जखमी. गृह आधार स्किमीचो गैरफायदो घेवपी 100 जाणां कडच्यान सरकारान सुरू केली वसुली 80 जाणांनी दिली पुराय रक्कम 20 जाण दितात आतां मेरेन 68 लाख वशील. अनमोड नाक्यार बेकायदेशीर सोरो जप्त गोंयच्यान कर्नाटकात वतले पॅसेंजर बसीत 66 लिटरा वयर गोंयचो सोरो बस आनी सोरो धरून 45,57,000ची रेड एकल्याक धरलो. आदल्या तेंपावेली रस्त्या कुशीकची चडशी दवरणी काबार इतिहास जाणकार संजीव सरदेसाय म्हणटात दवरणी सांबाळून दवरची शिवोले 111 वर्सां आदली दवरणी रिस्टोर करून परत उजार. गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथा उपरांत बद्रीनाथातूय भाविकां खातीर उक्ते शियाळ्यात बंद आशिल्ली 4 धाम यात्रा सुरू बद्रीनाथाचे सिंहद्वाराचे मोठी सजावट पयले दर्शनाक गर्दी. काणकोणाक काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या जन आंदोलकांक गरज पडल्यार भितर वडोवचे म्हणटल्या आमदार सभापती तवडकराक जाप कापासतात आसल्यार खंय भितर वडोवन दाखोवचे. येता त्या आयतारा 30 एप्रिलाक प्रधानमंत्री मोदीच्या आकाशवाणीवेली मन की बात कार्यावळीची 100वी आवृत्ती चडांत चड लोकांनी पळोवची म्हूण बीजेपीची व्यापक ताळगांवांत तयारी. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 9,355 एक्टिव्ह केशी 57,410 गोंयांत नव्यो 58 केशी एक्टिव्ह केशी 412. पंच वांगड्यांक म्हत्वाच्या उदरगतीच्या प्रश्नांचेर विश्वासात घेना म्हूण कुर्टी सरपंच नवीन नूर अहमद तहसीलदाराचेर अविश्वास थाराव पंच वांगड्यांची अविश्वास नोटीस. सांखळी फोंड्यां नगरपालिका मतदारांक पालिका वेंचणुकेच्या मतदानाक 5 मायाक पगारी सुटी उद्देगीक कामगार दिसवड्याचे पगार सरकारी खाती खाजगी व्यापारी आस्थापनांतल्या कर्मचाऱ्यांक सुटी. हिंदूंच्यो भावना दुखोवपी शिवलिंगाचो अपमान करपी पोस्ट इंस्टाग्रामार घालपाच्या प्रकरणात जुळ्या भयणींची चवकशी पोस्ट घालपाक वापरिल्ले मोबायल फोन जप्त. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 157 नर्सिंग कॉलेजी केल्यो मान्य 1,570 कोटी रुपयाचो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्विटरावरवीं मोदी सरकाराची केली तोखणाय. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेचेर ट्रकाची 12 गाडयांक धडक ट्रकाचो ब्रेक फेल जालो 6 जाण जखमी. पणजे उक्ते सिवेजीचेर प्रुडंटाचो रिपोर्ट मंत्री म्हणटा सिवेज लायन आउटडेटेड आता PWD भितर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जी सुद्धा स्मार्ट सिटी बरोबर बसून इश्यू लायता तडीक. मनीष सिसोदियाक थाकाय ना दिल्ली एक्सायज पॉलिसी स्कॅमात दिल्लीचो आदलो पालवी मुखेलमंत्री मनीष सिसोदियाची न्यायालयीन कस्टडी 12 मे मेरेन वाडयली. सुदानांतल्यान उखलून हाडल्या उपरांत 128 भारतीय पावले जेद्दाक सोमारा लॉन्च केल्ल्या ऑपरेशन कावेरीची 6वी बॅच रवाना.
शेअर मार्केटाची पॉझिटिव्ह सुरुवात. निफ्टी 17,900 वर, सेन्सेक्स 60,500 वर उठतो.